हॅलो एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल. आज आम्ही करता मुगाचे डोसा. मुगाचे डोसा एकदम खावपाक बरे. ही एक प्रोटीन रिच रेसिपी आसा आणि ती तुम्ही उपवासाक सुद्धा करू शकता. हांवें हांगा 1 वाटी मूग घेतिल्ले आणि ते राती ओवरनायट सोक केल्ले. आतां ताचे हांव डोसा करून घेता. हांवें हे डोसा दनपारां केल्ले. ते मूग आतां हांव मिक्सर जारान घालून घेता. तातूंत हांवें 2 ग्रीन चिली हरव्यो मिरसांगो मोडून घाल्या, 1 इंच आलें घाला, इल्लेशें उदक घालून ते मातशें वांटून घेता. तातूंत हांवें हाफ वाटी ओट्सूय घाल्ले. तुमी जाय जाल्यार ओट्स घाल्यार जाता, नाल्यार घालूं ना जाल्यार जाता. सगळें वांटप घालून घेतलां. तातूंत इल्लें मीठ घालतलें आनी ताचे बरें डोसा काडून घेतले. सगळें बरें मिक्स करून घेवपाचें. चडूय पातळ करपाचें ना जाल्यार ताचे डोसा येवचे ना. बरें मिक्स करून घेतले. तव्याचेर इल्लेशें तेल लायलें. तेल मातशें बरें हालोवन घेतलें आनी ताचे बरें अशे डोसा काडून घेतले. हांवें हांगा 2 ते 3 अशे डोसा काडून घेतिल्ले आसा. ते डोसा खावपाक एकदम टेस्टी आनी रुचकर अशें लागता. तुमी बी हे डोसा नक्कीच अशें ट्राय करून पळयात. Side, side, side. Roly poly, down, down, down. Roly poly, touch your cheeks. Roly poly, ha, ha, ha. परत कर. Roly poly, up, up, up. Roly poly, down, down, down. Roly poly, good. Roly poly, side, side, side. Roly poly, clap, clap, clap. Roly poly, touch your cheek. Ha, ha, ha. आणि एकदा ओपन कर आणि परत. Please like and subscribe to my channel. Thank you.